ನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷಕೆ ನರನಾಥ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷಕೆ ನರನಾಥ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ मोगळ भावांनो आनी भयणींनो या बागी दिसा सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी वांटेली जाता आसतना त्याच त्रिएक देवाक आमचे मदें आमी आमंत्रण केलें त्याच जेजूची स्तुती करूंक ताका आराधन करूंक ताच्या सांगात सदांच आमी समकतांव म्हूण सांगूंक हांगासर आमी हजर जाल्या तर एक घडी बोर दिंबी गल्ल्याडे तावनूच आमचो मान आमच्या सुमयाक आमी बागोवया दया करून बसात आमची जबाब जावं दी अर्ग आनी वगळाप तुका सुमया जेजू ह्या आराधनांत वांटेली जावंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर सुमयान जेजू जिविताच्या देण्या खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू येदोळ म्हणसर राखून सांबाळल्या खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू बावाट आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू बऱ्या कुटुंबांत जल्मोवचें भाग आमकां लाभयल्ल्या खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू तुज्या आवयक मोरयेक आमची आवय जावन दिल्ल्या खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू सोमेस्त सांता भक्तां खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू आमच्या पवित्र सभे खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू आमच्या पाप साहेबा खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू आमच्या गोवळी बापा खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू आमच्या पिरगजीच्या विगारां खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू ह्या पून शेतान सेवा दिवच्या ह्या जागां खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू सोमेस्त धर्मीक भावा भयणी खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू ह्या पून शेतांत सेवा दिवच्या धार्मीक भयणी खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू गवळीक परिशदेच्या सर सांद्यां खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू सर गुरकारां खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू आमच्या सर विद्यार्थी खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू हांगासर हजर जाल्ल्या सोमेस्त बावाटत्यां खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुमयान जेजू म्हज्या उपरांत सांगा अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गान तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गान तुका सुमयान जेजू ओगळाप तुका सोमया जेजू वगळाप तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सोमया जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू महिमा तुका
तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू प्रणाम तुका सोमिया जेजू प्रणाम तुका सुमयान जेजू नामान तुका सोमिया जेजू नमन तुका सुमयान जेजू मोगलाप तुका सोमिया जेजू मोगलाप तुका सुमयान जेजू मोगलाप तुका सोमिया जेजू मोगलाप तुका सुमयान जेजू शाबासकी तुका सोमिया जेजू शबासके तुका सुमयान जेजू वैभव तुझो सोमिया जेजू वैभव तुझो सुमयान जेजू वाकाडणी तुका सोमिया जेजू वाकणी तुका सुमयान जेजू वाकाडणी तुका सोमिया जेजू वाकणी तुका सुमयान जेजू मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आमचो सोमी आमचो रक्षक ताणें आमकां मोरयेक आमची आवय जावन दिलां ह्या आराधनाच्या वेळार आमी आज इल्लेशें सडीत मोरये विशांत नियाळतेले हांव तो मनशा कुळाचो रक्षक जेजू मोरये मुखांतर ह्या संवसारांत आमकां फावो जालो आमच्या संवसारी आवय सांगाता आमकां त्या सुसोमियान ताच्या मोगाच्या आवयक मोरये मायेक आमची आवय करून दिलां केदें व्हरतें भाग आमकां ह्या सर बेसांवा खातीर त्याच सोमयाक आमी स्तुती करया तोच मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आमचे सगाता सदांच समकाता आमच्या कश्टांत संतोषांत हर एका संगतींनी तो आमच्या सांगाता मेटां काडटा तर त्याच सोमयाक उलो मारून आमी गावया गीत मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुमचे बोगलेन आसल्या व्हडल्या बुकान गीत नंबर 37 पान नंबर 23 तुमका तो
एक घडी बोर मौन रावया. सर्गींच्या आवयक आमची आवय जावन दिल्ल्या त्याच जेजूक आमी अर्गां भेटोवया. त्याच आमच्या आवय खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाचे उतर आयकोनशाक उबी रावात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमची स्व्यास जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका स्मिया. येणे जेजूची आवय, ताच्या आवयची भयण, क्लेयोपासाची पोतीण मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बोगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बोगलेन आसल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय ओ तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची करून घेतली. देवाचें उतर हें. बसात. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी आज मोरये विशांत इल्लेशें नियाळचें गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार हो सगळो म्हयनो माय म्हयनो म्हूण आमी म्हणटा. 2 दिसांनी हो म्हयनो आमी आखेर करतले. आनी फाल्यां सर मोरी एलिझाबेथीक भेट केल्लें फेस्ती आमी आचारान करता. देखून आज आमी ह्या सगळ्या म्हयन्यांत तेर्सा मुखांत्र सोडवणेच्या मिस्तेरांत आमी वांटो घेतला. आज मोरये विशान सडीत इल्लेशें समजोंक, कित्याक मोरी आमची आवय, तिचे कसले तेशे गूण ह्या विशांत इल्लेशें समजोंक आमी प्रयत्न करया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मोरी जावन आसा देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें. देवा बापान ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ताक एक देणें जावन दिलें जाल्यार जेजू क्रिस्तान ताच्या आवयक आमची आवय जावन दिवचें वर्तें देणें आमकां क्रिस्तांवांक एक वर्तें देणें म्हूण सांगयत. आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयता मोरी थंयसर कुर्सा मुळी उबी आसली. जेजूच्या हर एका कश्ट संकश्टांत तिणें वांटो घेतलो. देखून आमी मोरयेक म्हणटा, मेरी इज द फर्स्ट अँड बेस्ट डिसायपल ऑफ जीसस. मोरी पयली आनी उत्तीम शीस जावन आसा जेजूची. कित्याक जेजूच्या जल्मातावन ताच्या मरणा पर्यंत आनी उपरांती पवित्र सभेक तिणें संपूर्ण रितीन मजत केल्या. आनी तीच मोरी आमकां आदर्श जावन आसा. मोरयेचें भक्तीपण आमकां हर एकल्या क्रिस्तांवांक आसा. आमी हर एका संगतींक आमच्या मोरयेक उलो मारता. देखूनच मोरयेच्या नांवान कितलींशीं भक्तीपणां आसात, नोवेनां आसात. मोरयेक विविध नांवांनी आमी उलो करता. पूण आमी उडास दवरया, मोरी ती एकलीच जेजूची आवय. देवाच्या कुशेक संपूर्ण खालतीमान घाल्ली बागी स्त्री. तुज्या उतरां प्रमाणे मुजे थंय जावं म्हणून गाब्रिएल बडव्याच्या उतरांक म्हणजे देवाच्या योजनाक खालती घाल्ली, खालतीमान घाल्ली. मोरी आमकां हर एकल्याक आदर्श जावन आसा. काना शहरांत थंयसर लग्ना माटवांत वायन उणो पडुल्ल्या वेळार मोरयेक पयलें कळ्ळें थंयसर कितें उणेपण आसा म्हणून. आनी तक्षण तिणें वेळ पाड करिनासतना आपणाच्या पुताच्या गमाना काडलें. तांकां वायन ना. आनी जेजून तिका सांगलें, कित्याक बाये तुका म्हजो हुस्को तांचो म्हजो वेळ आनीक येवंक ना. पूण जेजून आपल्या आवयच्या उतरांक काल्तीमान घाली. आनी मोरी थंय आसल्या साकरांक म्हणाली, तो तुमकां कितें सांगता तशें करा. आनी मोरयेच्या हजारपणा वरवीं आनी जेजून केल्ल्या अजापा वरवीं थंयसर त्या कुटुंबादारांची मर्याद उरली. आनी थंयसर उणेपण जेजू वरवीं भरती जालें. कित्याक मोरयेन थंयसर जेजू कडेन विनंती केल्ली. आनी तीच मोरी पवित्र सभेच्या सुरवेर तावन येदोळ म्हणसर सगळ्या मनशा कुळा खातीर
विनाती करनासा खंयसर ती दिश्टी पडल्या थंयसर सांगिल्लें तेणें इतलेंच म्हज्या पुताचेर तुमचो विश्वास दवरा पातकी जिणी बदला बरी गोबार सतमुना वय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो तीच मोरी माय आमकां आदर्श जावन आसा कुर्सा मुळांत उबी आसली तीच मोरी माय आनी त्याच मोरये मायेच्या हातांत म्हणजे जेजूच्या मोगाच्या शिसाक जुवांच्या हातांत मोरयेक जेजून दिलें म्हणजे पवित्र सभेची आवय जावन दिलें आमी कालच्या दिसा मोरी पवित्र सभेची माता पेस्त आचरण केलें आमची हरियेकल्याची ती माय जावन आसा पवित्र सभा जेजून घडल्ली ती पेंतेकोस्ताच्या दिसा आनी मोरी माय थंयसर आसली मागण्यांत ताच्या आपोस्तलांक सांगात दिवन आसली आनी तीच मोरी माय म्हाका आनी तुमकां आज आदर्श जावन आसा एक नावडतीक देवशास्त्री काल रानार जेजवीत आमकां अशें म्हणटा फकत क्रिस्तांव धर्माक मात्र एका आवयची गरज पडली देखून आमी आज संतोश पावा जाय आमचें एक वडपण म्हणून आमी लेखी जाय कित्याक आमकां जल्म दिल्ल्या आमच्या संवसारी आवय सांगता आमकां अनेक सर्गीची आवय सोमयान फावो केला खंयसर जेजू आसा थंयसर मोरी आसा आनी खंयसर मोरी आसा थंयसर जेजू क्रिस्त आसा ती एकामेका पुराक जावन आसात म्हणजे त्याच जेजूचें मिसांव मोरी माय ह्या संवसारांत मुखारून व्हरून आसा तिचीं भुरगीं पातकान सांपडटा आसतना तांकां ती जागृतकाय दिता आनी तिच्या पुता थंय विश्वासी रावोंक ती उलो दिता तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आज आमी हांगासर ह्या आराधनाक सांगाता मेळिल्लीं त्याच मोरये थंय आमचो विश्वास दवरया तिका आमी नित्यादाराची माय म्हणून आपयता आमच्या बिरगजांनी आमी सोनवाराचे नित्यादार मायेचें नोवेन करता नित्यादार म्हळ्यार कितें नित्य सहाय माते सदांच आमच्या आदाराक येवची मोरी माय आमच्या कश्टांक ती सांगात दिता आज आमी गायलेल्या गितांत कश्टांनी नश्टांनी म्हणून आमी गायिल्लें हरी एक आमच्या कश्टांनी आनी नश्टांनी सोमी आमचे सांगात आसा आनी त्या सोमयाच्या वाटेन सोमकोंक मोरी आमकां आज प्रेरण जावन आसा आमकां वाट दाखयता कित्याक ती बावार्थ जियेल्ली कश्ट कितें म्हणलें तिच्या जिणयेन तिका कळीत जाल्लें देखून ती आमकां एक आदर्श जावन आसा एक स्वतंत्र स्त्री कित्याक म्हळ्यार तिचें थंय पातकाचें कत नातल्लें कित्याक पाताक नातल्लो जेजू तिच्या कुशव्यांत जल्मोंक आसलो देखून तिचें थंय पाताक नातल्लें नितळ निर्मळ जावन देवान तिका तिच्या आवयच्या गर्भान घाल्ली आनी आज तीच मोरी माय आमच्या कश्टां अनवरांनी आमकां आदार जावन आसा आपले सोमयाची चारण दाशी तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हूण सांगिल्ली तीच मोरी माय आमच्या कश्टां संकश्टांनी आमकां ती आदार दिता मोरये विशांत आमी समजणी जोडटा आसतना आमकां उडास येता मोरयेच्या 7 दुखींच्यो साल्वे वेळार आमी करता मोरयेच्यो 7 दुखी आमकां हरियेकल्या कळीत आसात ह्यो मोरयेच्यो 7 दुखी पयली जावन आसा ती इजिप्ताक पयण केल्लें दुसऱ्यान सिमियांचो प्रवाद तिसऱ्यान जेरुजलेमांतल्या तेंपलांत जेजू सुकोवन वेता चवथें मोरी जेजूक कुर्सा वाटेर भेटता पंचवें मोरी जेजूच्या कुर्सा मुळी उबी रावता सवें जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार दवरतात आनी सातवें जेजूची कूड निकेपितात ह्यो जावन आसात पवित्र पुस्तकांत आमकां हाचो उल्लेख आसा 7 दुखी म्हणून आमी म्हणटा पूण आमी मोरये विशांत चिंतूंक गेले जाल्यार म्हाका दिसता मोरयेचें सगळें जिवीतच जायत्या संकश्टांक तें वळाक जाल्लें जायत्यो गजाली मोरये विशांत पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळनात जेजू विशांत मात्र सडीत आमकां वाचूंक मेळटा पूण गरजेचें कितें आमकां मोरये विशांत थंयसर वाचूंक मेळटा तातूंच कळटा मोरी माय कशें तिच्या कश्टांनी तिणें त्या कश्टांक फूड केलें कित्याक ती बरवोशाची स्त्री जावन आसा तिणें हर एका घडीतांनी जेजूचो हात पळयलो देखून आमी म्हणटा चंचल जायनाका कांगाल जायनाका म्हणून आज मोरी आमकां सांगता तिच्या विनवणेंत आमी सदांच जिवोंक प्रयत्न करूंक आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आसात कश्ट नातलीं कोणी आसात गी हर एकल्याच्या जिणयेंत कश्ट आसात म्हणून आमी धांवोंक जाता गी ना जेजून सुमळा कश्ट आमच्या जिणयेचो एक
वांटो देखून आमी कश्ट येता आसा म्हणून आमी धांवोंक जायना. मोरी आमच्या आदाराक सदांच येता, मोरी आमच्या सांगात आसा देखून तिणें तिच्या पुताक ह्या संवसारांत आमकां दिला एक देणें जावन. देखून कन्नड भाशेंत एक सांगणी आसा, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆಗೆ ತೂತು वयमो आमी आयकलां, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆಗೆ तूतू. आमी थोडे म्हणटी चिंचे म्हाका मात्र कश्ट, म्हाका केदाळा पळयल्यार कश्ट, तरी एका वेळार आमी मेळटा आसतना उलोवचें तेंच म्हाका इतले कश्ट पाद्रपा, म्हाका तितले कश्ट, काही चिंतल्या बरी खंयचेंय जायना. पूण कितल्यो संगती आमच्या जिणेंत बऱ्यो आसात त्यो आमी बोगलेन दवरता. इल्लेशे कश्ट आयिल्ले आमी सबारपोटी व्हडले करता आनी कश्टच म्हणून आमी आमचें जिवीत निरासपणांत जियोंक प्रयत्न करता. पूण आमी आज उडास दवरी जाय. हरी एकल्याच्या कुटुंबांत कश्ट आसात, हरी एकल्याच्या कुटुंबांत तेंते जावं आसात, हरी एकल्याच्या कुटुंबांत पंतावन आसात. अशें म्हणून आमी आमचो कुरीस सांडून फुडें वेचें न्हय. जेजून सांगलां, जर तुमी म्हजो पाटलाव करतात पयलें तुमचो कुरीस घेया आनी तो उखलून घेया आनी म्हज्या फाटल्यान येया. मार्काचो वांजेल अध्याय 8:3-4 देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिणेंत आमकां कश्ट मेळटा आसतना आमी निराश जावचें नाका. आमकां बरोवच्यान बरची आमची आवय आमच्या सांगातच आसा. नित्यादार माय म्हणटा आमी, नित्यासाय माय आमची आमचो आदर ती सदांच चलयता आमकां. देखून एब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार आमकां सांगता, कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हूण येत. कितें? कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो. तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीच देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीच लेखता. देव आमकां कशें लेखता? ताच्याच भुरग्यां बरी लेखता. कित्याक देखूनच आमी म्हणटा देव आमचो बाप आनी आमी ताची मोगाळ भुरगीं. देखून तो आमकां ताच्या भुरग्यां बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार काही नासतना समवाटेक आयिल्लो पूत कोण तो? आतांची आवय बापूय भुरग्यांक मारना न्ही. आमच्या काळार पुरो आमी इल्लेशे मार केल्यात, हांगासर थोडी मस्त मार केल्ली आसा जावंक पुरो, उडास काडयेत तुमी. पूण तांचो उद्देश आमकां शिक्षा दिवचो न्हय आसलो, आमकां तितवण दिवच्याक इल्लेशें मार केल्यार मात्र आमकां इल्लेशें ते मारांची दूख कळटा आसतना आनी मुखार आमी तशें करून जो म्हणून आमच्या मोतीक येता. देखून मार म्हणल्या क्षणां मारचें म्हणटा आसतना आवय बापूयक भुरग्यांचेर मोग ना म्हण न्हय, पूण आवय बापूयनी भुरग्यांक इल्लेशें सारक्या वाटेक तांकां तितवण दिवच्याक इल्लें मार दिल्यार थोडे म्हणटी बरें. देखून एब्रेवकारांक बरयल्लें पेस्त्र आमकां स्पश्ट सांगता, आपल्या बापायचे मार काही नासतना समवाटेक आयिल्लो पूत कोण? देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कश्ट येता आसतना आमकां निराश भोगता, पूण आमी निराश जावचें नाका. हरी एका कश्टा उपरांत आमकां संतोश मेळटा. कशें मोड जाल्या उपरांत आमकां पावस येता. बुडोवन गेल्लो सुर्यो तो बुडोवनूच रावना, परतून सकाळीं तो उदेता. अशें म्हणटा आसतना आमच्या जिणेंत आमी निराशपणान जियोवचें न्हय. मोरी आमच्या सांगात आसतना तिच्या बिनवणेंत आमची जिणी बरी कर जियोंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज मोरये विशयान थोड्यो संगती आमी नियाळटा आसतना मोरयेच्या जिणयेंत आसलो एक शेगूण जावन आसा, कालतेपण. मोरी कालती जाली. देखून जेजू आमकां सांगता, कोण कालतो जाता ताका देव वर्तो करतलो. सबारपोटी आमी चिंतचें आसा, कालतेपण म्हळ्यार अस्कत काय म्हूण. मीकनेस इज वीकनेस आमी म्हणटा. मीकनेस इज वीकनेस, पूण वीकनेस इज नॉट वीकनेस बट ग्रेटनेस. देखून आमच्या जिणयेंत उडास दवरी जाय ह्युमिलिटी. म्हणजे मोरये मायन आमकां शिकोवचो एक वर्तो शेगूण जावन आसा, कालतेपण. देखून आमी इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, ह्युमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज. म्हणजे कालतेपण सगळ्या शेगुणांची आवयकय. देखून हांवें आनी तुमी सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जाल्ल्यांनी मोरये बरें कालतें जावंक प्रयत्न करी जाय. ह्या आधुनीक संवसारांत आमी जियेत आसतना जायत्यो संगती आमकां वडपणाच्या वाटेक व्हरून पायतात. आमचेंच एक वडपण आमी उलोवचें आसता केदाळय. पूण सांब पाऊल म्हणटा, तुमकां वडपण उलोवंक आसा जाल्यार सोम्या विशयांत उलया. सोम्याच्या कुर्सा विशयांत तुमी बाडाई उलया. तुमच्याच विशयांत लेखावरती बाडाई उलोवची सोड सोडा. कोणाक जाय आमची बाडाई? मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांवें आनी तुमी उलय जाय जेजू विशयांत. ताका आमी परगटी जाय, आमच्या उतरांनी मात्र न्हय, करण्यांनी. आनी ह्या वाटेन आमकां मोरी माई एक आदर्श जावन आसा. तर ह्या घडये त्याच मोरये मायेची ससाई आमी मागया. मोरये तूं आमकां पाव म्हूण सांगया. मोरये आमच्या
कश्टाच्या ह्या पयणार ह्या जिवीत म्हणच्या ह्या पयणार कश्ट दूख मेळटा आसतना आमी निराश जायनासतना तुज्या कुर्सा मुळांत आमी तुजे बरींच उबी रावूं गो तुजे तावन चड आनी चड शिकोवंक गो आमकां कृपा दिवं दी म्हणून प्रत्येक रितीन आमी मागया. ह्या घडये आमी मोरयेची ससाई मागोन गावया गीत तूं काळजाच्या गोंट्या मुच्या. देकन दिबी घालात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो ह्या घडये सक्रामेंताच्या सोमयाचें आराधन आमी करनासाव आमची हर एक कुटुंबां हांगासर आसल्या आम्हा सर्वांक मोरयेच्या ससायेक आमी भेटोवन दिवया. मोरयेच्या ससायेक आमकांच भेटोवन दिता आसतना ह्या सिनोदेच्या वर्सा मोरयेचें एक मागणें आसा हें म्हज्या उपरांत तुमी म्हणचें. मोरये आमचे माये मोरये आमचे माये आमच्या सिनोदेच्या वाटेचेर आमच्या सिनोदेच्या वाटेर तूं तांबानासतना तूं तांबानासतना तुजो उजवाड फांकयताय. तुजो उजवाड फंकयताय. गाब्रिएल देवदूतान गाब्रिएल देवदूतान बरी कोबार हाडलेले वेळी बरी कोबार हाडलेले वेळी तुवें कबलात दिलेले वरवीं तुवें कपलाक दिलेले वरवीं तूं आमकां जण एकल्याक तूं आमकां जण एकल्याक एकताराचो नामुनो जाली. एकतरसो नामनो जाली. गालिलेयाच्या काना गांवांत गलिलेयाच्या काना गांवांत लग्नाच्या संभ्रमांत लग्नाच्या संभ्रमांत तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या पयल्या असर्यांत पहिल्या असर्यांत तूं संतोषान तूं संतोषान वांटेली जाली. वांटेली जाली. जेजूचे शीस जेजूचे शिस आपले मिसांव वेंगूंक आपले मिसांव वेंगोंक तयार जातले तेन्ना तयार जातले तेन्ना तुवें तांकां तुवें तांकां सेनेकलान सांगात दिलोय. सेनेतलान सांगात दिलोय. तुज्या आवय सारक्या मोगान आनी दयेन तुज्या आवय सारक्या मोगान आनी दयेन सगळ्या मनशा कुळा पासोत सगळ्या मनशा कुळा पासत तुवें तुज्या तंबाची सुवात वाडयली. तुवें तुज्या तंबाची सुवात वाडयली. हे जैते वंत आनी सुभागी अवकार मोरये हे जैतेवंत आनी सुभागी अवकार मोरये तुज्या आवय सारक्या तुज्या आवय सारक्या राखोल
राखुवळ आजारपण आजारपण आणि मार्गदर्शना वरवीं आणि मार्गदर्शना वरवीं आमी तुझ्या पावलांनी समकाशें आमी तुज्या पावलांनी समकशें आमचे बराबर राव म्हूण आमचे बरोबर रावून आमी तुजे लागीं मागता आमी तुजे लागीं मागता आमेन. आमेन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जायत्यो विनवण्यो घेवन ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या. त्याच मोरये मायेची मजत मागया. आमचो भाग्यवंत जुवांव पावल दुसरो मोरयेचें विशेश भक्तीपण ताका आसलें. जेजू उपरांत ताणें मोग केल्ली एक व्यक्ती ह्या संवसारांत आसा जाल्यार ती मोरये माय. मोरये मायेचें विशेष भक्तीपण जुवांव पावल दुसऱ्याक आसलें. तरी एका वाटेन मोरये मायेन ताका सांबाळलें म्हणून ताणें सांगिल्लें आसलें. ताका गुळो मारून जिवेशीक मारूंक प्रयत्न चलता आसतना ताणें मोरये मायेक उलो मारिल्लो. ताच्या हातांत कोंत आसलें, तो तेर्स म्हणून आसलो आनी थंयसर अजाप घडिल्लें. ताका गुळो लागलो जाल्यार ताच्या जिवाक कितेंच आपाय नासतना तो जिवंतच उरलो. असली मोरी माय देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर आयच्या दिसा ती आमी देवाक अर्गां दिता आसतना ह्या घडये तिच्या विनवणेन आमच्या पात्रोन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणेन जेजू कडेन आमची सगळीं मागणी प्रार्थना आमी भेटोवन दिवया. आमच्या हर एका कश्टा संकश्टांक जेजू कान दिता, आमकां आयकता. ह्या घडये आमच्या कुडींत आसची ती पिडा जावं पुज्यो मोतीची आनी विविध रितीच्यो पिडा आमकां दोसतात जाल्यार तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर पिडेस्त भावा भयणींचो एक घडीभर उडास काण ह्या सगळ्यांक तशेंच आज आयच्या दिसा ह्या पुनशताक येता आसतना म्हजे खातीर मागा म्हणून सांगिल्ल्यांचो उडास काडन ह्या सर गरजां खातीर आमी खालतेपणी मागया. ह्या सर आमच्या भावा भयणींक आनी आमकांच जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया. केदाळ आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिता. केदाळ आमी बरवोशान जेजूक उलो मारता. आमच्या कश्टांनी जेजू सांगात दिता. भियोवचें नाका, कांगाल जावचें नाका. तसो जेजू आमच्या सांगात आसा. ताची आवय मोरी माय आमच्या सांगात आसा. आमी एकसुरी न्ही तर ह्या घडये मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो संपूर्ण काळजान आनी मनान आमच्या गरजां खातीर पातयेणेन आमी मागया. तसो जेजू हांगासर आसल्या आम्हा सर्वांक आपडून दी, गूण करून दी. आमचे थंय आसलें सर भिरांत सगळें पयस करून दी. ताच्या दैवीक सक्तेन तो आमकां बरोवन दी आनी सदांच आमी विश्वासान पातयेणेन आमचें जिवीत प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाचें जिवीत बऱ्या रितीन जिवोंक तीच मोरी माय आमकां आदाराची जावं दी. तसो जेजू जावं दी आमच्या जिणयेचें केंद्र. त्या जेजूच्या मोगान आमी सदांच ताका विश्वासी रावोंक प्रयत्न करया. थोडी मिनटां मौन रावून कोणा खातीर आमी मागता म्हूण सांगलां तांचो उडास काण तांकां जेजूच्या पांयां तळा समर्पिया. मोगळा सोमिया ह्या घडये आमी प्रत्येक जावन मागया बऱ्या पावसा खातीर. पावसाची लक्षणां येणे तेणें दिसून येतात पूण पावस खंयगी पयसूच वेता म्हणलें बगता. पूण आमी निराश जावचें नाका. देवाचेर विश्वास दवरून मागया. ह्या घडये आमकां निरंतरी पावस येवन दी. सगळ्या आमच्या गांवांत पावसाची गरज आसा. आमकां एकल्याक पावस जाय जाय. तसो जेजू आमकां बरो पावस दिवं दी. आमचो पात्रोन संता मुखांतर आमी प्रत्येक रितीन जेजूक उलो मारया. आमकां बरो पावस लाबोवन दी म्हूण खालतेपणी मागया. मागया आमी प्रत्येक जावन मणिपुरांत थंयसर कोस्टोच्या आमच्या भावा भयणी खातीर. तसो आमचो सोमी शांतीचो कुवार थंयसर शांती आसा जावच्याक आदार दिवन दी. आनी कश्टां येयल्या आमच्या सर भावंडांक तसो आदार बरवोसो जावन दी. बऱ्या मनाच्या मनशा मुखांतर तांकां
तांच्या कुमकेक तो पावोवन दी म्हूण आमी प्रत्येक रितीन ह्या लोकां खातीर मागया. संवसाराच्या साबार गांवांनी झगडें झुजां जावन आसात. ह्या गांवांचो उडास काडन प्रत्येक जावन रशिया आनी उक्रेना मदें सुरू जाल्लें तें झुज साबार म्हयन्यांत हांव तें जावन आसा. थंयसर शांती रास करच्या खातीर मागया. सुडान त्या गांवांत ती आंतरीक घर्शण जावनूच आसा. थंयसरी शांती समाधान मेळच्या खातीर मागया. आमच्याच राज्यांत आमच्याच राष्ट्रांत शांती समाधान आमकां हर एकल्याक आमच्या आमच्या धर्मा प्रमाणे जियोवचें भाग फावो जावं दी म्हूण मागया. आमची भुरगीं बेगीनच नव्या इस्कॉलाच्या वर्साक तयाराई करन आसात. ह्या सगळ्या आमच्या भुरग्यांक ह्या घडये जेजूच्या पांया तळ आमी समर्पून दिवया. तांकां तस्सो पवित्र आत्मो गिन्यान दिवन दी, जणवाई दिवन दी. दिसपडटें तांचें लिसांव बऱ्या रितीन करूंक, आवय बापोयक काल जावन चलोवंक, तांचें मार्गदर्शन घेवंक आमच्या भुरग्यांक तो तांची मोतूच वाडावून दी. तांकां जणवाय बरी करून दी आनी तांचें सगळें शिकपा वरास बरें जावं दी म्हूण आमी मागया. आनी तांकां शिक्षण दिवच्या सर शिक्षक देव ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन दी म्हूण मागया. हांगासर आसच्या सर आमच्या भावा भयणीचो उडास काण तांचे खातीर मागया. प्रत्येक जावन कुटुंबाक समर्पून दिल्ल्या ह्या वर्सा आमची कुटुंबां बोगसण्याची मोगाची सोडतोडीची बिडारां जावच्याक आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी आसचें नासमाधान सरितीचें वायट तें पयस जावं दी. आमची कुटुंबां शांतीची मोगाची जावन जिवंत क्रिस्ताक साक्ष जावचें तसलीं जावं दीत म्हूण आमी मागया. प्रत्येक रितीन आमी मागया ह्या पुणशता खातीर आदार दिवच्या सर्वां खातीर जेवणा खातीर मुड्दोम दिवन आनी हेर विविध रितीनी ह्या पुणशताच्या बऱ्यापणा खातीर जायतीं भाव भयणी तांची कुमोग दिते आसात. ह्या सगळ्या भावा भयणीं खातीर आमी मागया. देव तांकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी बरोवन दी. प्रत्येक रितीन मागया आमच्या बाप रोहिता खातीर फाटल्या 2 वर्सांनी हांगासर ह्या पुणशतांत उंचली सेवा तांणी दिल्या. तसो जेजू तांकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी बरोवन दी. प्रत्येक जावन बेगीनच तांणी आराम करच्या तांच्या शिकपांत तांकां जैत लाबोवन दी म्हूण मागया. हांगासर सेवा दिवच्या पिरगजेन तांणी हांगासर सगळ्या याजकाचो उडास काण तांचे खातीर मागया. सोमयान आराम केल्लें तें मिसांव मुखार व्हरच्याक आमकां हर एकल्याक देव आपोण्याची गरज आसा. देव आपोण्या खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या युवक युवतींनी बरें मौन करून सोमयाचे रास परगट करच्याक उर्बेन भरच्याक बरी देव आपोणी आमच्या कुटुंबांनी फुलोवन येवन दीत म्हणून खालतेपणी मागया. आमची सर मागणी आनी त्या सेवा जेजून शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उबारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया. आमच्या कुटुंबांत हांगासर येवंक जायनातल्या आमच्या भावा भयणींक तस्सो जेजू ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी हांगासर आशिल्ल्या आमकां सर्वांक ताच्या कृपेन बरोवन दी. मोगाची व्यक्ती जावन ह्या पुणशतांत फाटीं घरा येता आसतना ताच्या विशेष कृपेन बरोवन मोगाचें जिवीत जियोंक तसो आमकां हर एकल्या कृपा दिवन दी म्हूण मागोवन सोमयाचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी आयती करया.
तुया ये देवाविची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक दयेन आमकां फावो कर. सोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Amen. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो याजक बापानो, आज देवान अर्दो दीस फावो केला आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान. देवाक अर्घां दिता आसतना देवाची आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर मागोवंक सांगत जमल्या. हे मिसाचें पवित्र बलिदान आज तुमच्या सर्व इराद्यां खातीर हांव भेटयतलो. देवाक अर्घां जावन फाटल्या 2 वर्सां ह्या पुणशेतांत सेवा दिवंक अवकाश करून दिल्ल्या पासत आनी विशेश ससाई आमचो पात्रोन जोन पॉल दुसऱ्यान म्हजेर आनी आमचो मेस्तांचेर वतलेल्या खातीर अर्घां पाठोवन हे मिसाचें पवित्र बलिदान आमी सांगाता भेटोवया. मोगेचनो जो कोण देवाक दिता, देवा खातीर वावुरता, देवाच्या लोकांची सेवा करता, त्याग सॅक्रिफीस करता, देव 100 वांट्यांनी आमकां पाटें दिता म्हणटा जेजू. आमचें जिवीत देवा खातीर काणीक जावन भेटोवया. एकामेकाच्या मोगांत आनी सेवेंत तें रुपीत करया आनी ह्या खातीर ह्या मिसा वेळार गरजाची कृपा मागया. एक घडीभर मौन रावया. आमचें उणेपण, आमची सर्पांतकां आमी ओळखून घेवया. आमचें जिवीत त्यागाचें, सॅक्रिफिसाचें, मोगाचें जावन जियेनांतल्याक बक्षणें मागया. हांव पत्की सर्पजरा देवान आनी तुमकां भावा भयणीलो म्हजो सगळें हांव सारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडांतू सारून वाईट धरून आनी बरें सोडून आमी सैती पातकां केल्या ओमोसो अपराध ओमोसो बोड अपराध ह्या बसूत बगे वंशदान संकवार मोरये सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सर पदवेदान देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो देव आमच्या सर्गींच्या बापा तुंबा वर्त्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शिळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक बागी वंजून पाल दुसऱ्याक पवीस सोबेक तुवें दिलोय ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुतान जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायती बलिदानां भेटयता जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बलयो भेटयता जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता जो कोण दान करता तो अर्गां बली भेटयता वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानवता अन्यायाक पाठ करता तो प्राचीत बली भेटयता सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका कित्याक आदेशाकाल भेटोवंक जाय त्यो वस्तू ह्यो प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळ महोन्नताची वयर सरता प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानवता असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटे फोन दाखयनाका हास्त्या तोंडान सगल्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी संतोशान तुजे दशमांश फारीक कर जशें महोन्नतान तुका दिला तशें तुवें ताका दी तुजे तांकी प्रमाणें उदार जा कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो ताका लंच दिनाका कित्याक तो लंच घेना अप्रामाणीक बलिदानांचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका कित्याक सर्वेस्पर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना देवाचे उतर हे देवाचे वडकार देवाची सडबो हांव दाखयतलो नितीवंता देवाची सडबो हांव दाखयतलो नितीवंता देवाची सडबोण हांव दाखयतलो नितीवंता देवाची सडबो हांव दाखयतलो यज्ञ कर मुझे लागी करार केल्ले मुझे परचे मुझे मुखार जमो करा देव आपुणूच म्हूण सुबेदार म्हणटा
देखून मोळाक तो नितीवंत म्हणून परगडता. नितीवंता देवाची चढण हांव दाखयतलों. आयक म्हजे परचे हांव सांगता तें आयक. हांव देव वय तुजो देव. इस्रायेलाक तुजे विरोध हांव साक्ष दिता ती आयक. तुज्या यज्ञा विशां कसली सूख म्हाका मेळना. तुज्यो बलयो सदांच म्हज्या उजीर सडात आसा. नितीवंता देवाची चढण हांव दाखयतलों. नितीवंता देवाची चढण हांव दाखयतलों. हरसिल्लो जांबा सर्गांनी संवसारा सोदनी. ताणे सर्गींच्या राजाचे घडू नाना उघडल्या. हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तितल्यार पेद्रोन म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगतां, कोणेय म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार, आवय बापायक, भाव भयणीक, भुरग्या बाळांक, भुंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं, भुंय बाट जोडन घेतलो. सांगाताच दगदणी ताका चूक अशी ना आनी मुखल्या काळांत ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. पूण समार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचे उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणींनो आनी भुरग्यांनो, तरणाटी शिकाप अखेर खर्न. कामाक लागतना तांच्या मतींत कितें आसा. कालच हांव इंटरव्यू करतलो. 4 जण कॅमिस्ट्री लेक्चरर जायचे म्हण आशे आसून उर्बा आसून थंयसर वेळार येवन पावुल्लीं. तांच्या मतींत कितें आसा म्हणून हांवें चिंतलें, हें काम म्हाका मेळ्ळें जाल्यार बरें आसलें. ह्या कामांत म्हाका समाधान आनी तृप्ती मेळ्ळी जाल्यार बरें आसलें. ह्या कामांत म्हाका बरो सांबाळ मेळत जाय. ह्या कामांत म्हाका प्रमोशन मेळत जाय. ह्या कामांत म्हाका PF प्रॉविडंट फंड मेळत जाय.
ह्या कामांत म्हाका बोनस मेळत जाय आनी ह्या कामांत म्हाका रिटायर्ड जातना ग्रॅज्युएटी मेळत जाय. इतलें पुरा सकाळच्या मतींत आसलें गोत्तू ना, पूण म्हज्या मतींतलें हांवें सांगून सोडलें. आतां हांव म्हणी इंटरव्यूवाक गेल्लो जाल्यार सादारण तें पुरा म्हज्या मतींत आसतें. म्हाका मेळत जाय, आनीक चड मेळत जाय, बरें मेळत जाय, ही पूर आशा आमच्या मदें आसा. थोडीं सांगनात जाल्यार लिपोवन दवरतात, पण वक्त्यान सांगतात कितेंय जावं. पेद्रून वक्त्यान सांगून सोडलेंच, अळे 3 वर्सांत तुज्या फाटल्यान घुवन भोवन जय जय म्हणून येवनूच आसा आमी, जयकारा घालूनच आसा. आतां ह्या 3 वर्सां तुज्या सांगाता आसून तुजो पाटलाव केल्ल्याक, आमचें घरदार सक्कडी सांडून हांगासर आयिल्ल्याक आमकां कितें मेळटा? कितें मेळटा? ह्या कामाक हांवें भरती जालें जाल्यार, तुजी सेवा चाकरी केली जाल्यार म्हाका कितें मेळटा? सांबाळ मेळटा? कितलो मेळटा? कांटभर मेळटा? आं. ताच्या उपरांत सवलत्यो कसल्यो मेळटात? परमनंट करतात की ना? अले पुरा मतींत आसलेलें पेद्रोच्या. आनी ताणें एक सवाल घालून सोडलें जेजू, हाका आनी रावोंक जायना. तुजो पाटलाव केल्ल्याक, सकट सांडून आयलेल्याक म्हाका कितें मेळटा? आनी जेजूची जाप कितें पळया. 3 पॉयंट्स, ताच्या जापीन 3 पॉयंट्स आसात. पयलो पॉयंट, तुवें पाटलाव करचो कसो? सांबाळ चड जाय म्हणटाय न्ही तुका, काम कितें करताय? सांबाळ तुका चडतेक मेळोंक. आनी जेजूचो पाटलाव करूंक सॅक्रिफिसाची गरज आसा. सॅक्रिफीस नासता आसतना जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. काणये तुजो कुरीस उखलदर आनी म्हज्या फाटल्यान ये म्हणून ताणें सांगलां. कुरीस काणये नासतना, तो उखलदर नासतना ताच्या फाटल्यान तुका वसोंक जायना. तो वसोंक शकनाय. आनी हांगासर आज पळयल्यार आमी सॅक्रिफीस करचें पडटा. कितें सॅक्रिफीस करचें पडटा तो स्पश्ट सांगता. आवय बापायता न्हू, पयस वचत जाय पडटा. बाबा भयणीक हांगाच सांडून पयस वचचें पडटा. भूंय भाट ना, भुरगीं बाळां ना. पळय फादर क्लेमेंटाक बचप्याचो व्यक्ती पाद्रॅप जालो खंय राजस्थानांत. अजमेर दयेसेस आवय बापायक सांडलें, भाऊ भयणीक सांडलें, भुरगीं बाळां सांडलें, काजर सांडलें, भूंय माड सोडलें. बरें माडाचें तोट आसलें न्ही एलियास, तेंय सांडलें. पुरा सांडून सोम्याचो पाटलाव करच्या खातीर हांगा पळय बसून आसा. थंयसर तो पावलो. सॅक्रिफीस करूंक आसा. सॅक्रिफीस दुखता पर्यंत करूंक आसा. सॅक्रिफीस म्हळ्यार सॅक्रिफीस. हांवें एक ल्हान आयस कँडी गांवची सोडली. आयस्क्रीम गांवची आज काही ना, फाल्यां 2 खातां. ते सॅक्रिफीस न्ही. सॅक्रिफीस दुखोचें. आस्तीचो वांटो सोडचो. हां, आस्तीचो वांटो सोडूंक जायना. धाकटे सॅक्रिफीस हांव करतां. आज जेवी नासतना रावतां. फाल्यां मास खायना. परवां मासली म्हळ्यार म्हाका बारी बरी. 1 दीस सोडटां. 40 दीस कश्टांनी सोरो सोडटां. करेजमा वेळार सॅक्रिफीस ना. आयच्या दिसा सोमी विचारता सॅक्रिफीस. तुज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक पुरा सोडी जाय, वाडिल्लें घर सोडी जाय आनी म्हज्या फाटल्यान ये जाय. पयलो पॉयंट कश्टांचो. एटॅचमेंट सोडी जाय, डिटॅचमेंट जाय. एटॅचमेंट म्हळ्यार चिडकोन रावचें. कशें? पांटो वालीक चिडकोन रावता. चिडकोन रावनातल्यार ताचेर फळी जायना. तो बावन वेता, तो नाश जाता. चिडकोन रावचें. आनी ताका चिडकोन रावलेल्या वेळार घटाई दिता कोण? ती वाल दिता.
ती वाल खंय न्हांवन दिता धरणी बांदल्या उदक आनी ईट सारें पुरा खाण घेवन त्या वालीक दिता आनी वालीचेर फळ जाता. त्या देखून चिडकोन रावचें सोडिजे म्हणटा बारीक कश्टांचें. आमी सक्कडी चिडकोन तसा न्ही गे. पूत आवयक चिडकोन आसा, आवय घोवाक चिडको, आवय बापायक चिडकोन आसा, चिडकोनूच आसा. पूण हें सक्कडी सांडीच कश्टांचें एक पॉयंट जालो. दुसरें तितलें म्हणी तुमी केलें जाल्यार नेक्स्ट हांव सांगता. कोण म्हणटा हांव न्ही, सोमी सांगता. तुमकां कितें सांगिल्लें कुठलें इतलें कश्टांनी तुमी करतात म्हणजे त्या मुखलें स्टेप पावलें आनीकी कश्टांचें. पर्सिक्युशन कश्ट दगद मेळटले. कोणाक जाय सांग. पयल्यान तर सडीचें काय, आतां कश्ट दोग मेळटले म्हूण म्हणटा सोमी. चरित्र आमकां शिकयता आनी दाखयता जेजूच्या पाटलावदारांक कश्ट दगद चुकल्ले नात. त्या देखून सोमयाचे आपोस्तल जुवांव एकलो सोड सक्कडे माडतेर मेले. थोडे पांय वयर करन तकली पंदा कल्ली. पेद्रोक जे विशीं मारलेले उडास आसा आमकां. थोड्यांक फातरायले, थोड्यांक मारगले, खोरड्यांनी मारगले. पावलाक कितें कितें केलें म्हणना पूण तो मरोंक वचना. मागीर अखेरी मेलो तो. कितले कडेन दर्याप्त जाली ताची. ताच्या उपरांत ताका खोड्यार घालो, रोमांत बंदिवान करून दवरलो. गेल्ल्या गेल्ल्या कडेन सुवार्ता प्रकट केली. पळया अशें चरित्र दाखयता कश्ट दगद चुकले नात. त्या वेळा काल्यागेचें आमी चरित्राच्या सुरवेचीं पानां आमी वचतिल्यार आमकां गोत आसा 324 AD कॉन्स्टंटायनान इगर्ज मातेक सुटका दिल्ली. ताचो अर्थ 325 AD म्हणसर 325 वर्सां म्हणसर इगर्ज माता कश्टल्ली, दगदल्ली, पर्सिक्युटेड चर्च. एम्परर निरो घरां उलपायिल्ल्या वेळार उजो पळोवन ताच्या टॅरेसार तावन संतोश पावतालो. एम्परर वेलेरियन लोरेसाक जीवशी मारयिल्लो आनी पुरा त्या वेळाचे एम्परर क्रिस्तांवपण नाश करूंक वावुरलेले. पूण तांच्यान जालें ना. एम्फी थिएटर कोणी रोमाक गेल्यात जाल्यार थंयसर पळोवंक मेळटा. एम्फी थिएटर ताच्या भितर वागांक बुकेल्ल्या वागांक सोडचें आनी ह्या मनशांक उडोवचें. मनीस वाग बुकेल्ले वाग मनशाक सोडटात की पापसून घालतात. आनी सांत आयरेनियस अशें बरयता ताका वागाच्या दांतांक घालूंक थोडोच वेळ आसता आसतना आनी थोडोच वेळ उरला. वागाच्या दांता मदें गोव जशें दांत्यांत गोव पिठो जाता तशें वागाच्या दांता मदें हांव पिठो जावन देवाक मानवल्लो एक उंडो जातालो आनी बली म्हाका भेटयतलो. म्हणजे कसले कश्ट आनी दगद आनी सोंसल्यात म्हणलें उडास दवरचें. त्या कालाक नाका. आमच्याच भारताक थोड्या वर्सां आदीं 2008 की 9 इस्वेंत कडना जाल्लेलें घटन खंदमालांत कितलेशीं क्रिस्तांवांचीं घरां उलफायलीं. तांकां नाश केले, प्राणांनी जियेले. पूण क्रिस्तांव बोबाडता तांणी सोडलो ना, सांडलो ना. तेंय नाका. ह्याच मे म्हयन्याच्या 2 तारखेक हांव मणिपुरांत कितें घडलें. मेतीस आनी मेतीस आनी कुकीज 2 ट्रायब्स सांगाता वसनांते ते सांगाता झुजले. ते एकामेकाच्या विरोध झुजले आनी झुजोंक कारण तांकां इल्लेशें तेल पयलेंच घालें. आडळत्यान तेल घालें कित्याक कुकीज सडाव जावन क्रिस्तांवचे जावन आसले. मेतीज क्रिस्तांव न्हय आसलेले. क्रिस्तांवपण नाश करूंक खंयच्या खंयच्या रितीन खंयच्या खंयच्या तरान वावुरतात म्हणलें मणिपुराक पळयतना कळटा. ह्या कुकीसांच्या विरोध मेतीसांक बांदून हाडलें. तांकां गन्स मेळशें केलें. बायल्या दृश्टीक मेळ्ळो ना. गन्स कोणाचे ना, चोरून व्हेल्यात म्हणून केलें आनी चोरून व्हेल्ल्या गन्सांनी तांणी समार जाणांक जिवीशी मारले. पूण चिंतात की तुमी तांणी जिवशी मारले देखून
थंयसर क्रिस्तांवपण नासतले म्हूण ना, कंदमालांत वाडलें आनी व्हड जालें, हांगासरय तशेंच घडतलें. कित्याक भावार्थ घट करूंक असले थोड्यो संगती बारीक गरजेच्यो जावन आसात. त्या देखून तांकां आतां घरां नात, तांकां आतां पोटाक खावंक सारकें ना, पूण जाल्यारय तांचो भावार्थ अस्कत जावना. तांकां सर्वेस्पर राखता, सांबाळटा. सुवार्ता वचून परगट करा, उडास्त वरा तुमचे सांगात हांव अखेरी पर्यंत आसतलो. सोम्याची उतरां अखेरी पर्यंत आसतलो. लोक तुमचे सांगाता थोडे दीस आसतलो आनी वेतलो. तुमी बळवंत असल्या वेळार तुमचे सांगाता लोक आसतलो, सरकार आसतलो, सवलत्यो आसतल्यो, पूण हांव तुमचे सांगाता अखेरी पर्यंत आसतलो म्हूण सांगलां. अशें कश्ट आनी दग्ध तुमकां चुकचें नात म्हणा आयच्या सुवार्तेन. आनी तिसरें पॉयंट आतांचो तिकेशे बारीक बरो पॉयंट आमकां. तुमकां 100% इनाम मेळटलें. 100%, 100%, 40% न्हय. 40% तुमकां कोत्ता आदल्या सरकाराचें आयकलां न्ही तुमी, पेपरार वचलां कमिशन 40% न्हय. 9 शेळयो, 1 शेळी चुकोवन गेली आनी स्वामी म्हणटा बेजार जाता, 1 गेली न्ही, 100% जाय जे म्हाका. सक्कडी शेळयो अखेरी पर्यंत सांगाता आसा जाय 100%. तेंच आज सुवार्तेन सांगलां 100% इनाम तुमकां मेळटलें. आनी खंय मेळटलें? ह्या संवसारी मेळटलें. ह्या संवसारी 100% इनाम. परत हांव तेंचो कोट करतां पाद्रेबाक. आज हांगासर मिसाक आयिल्लो बरो जालो, नाल्यार म्हाका कोट करूंक आसतना फादर क्लेमेंट हांगा तावन सोडून गेलो. आवय बापायक सांडलें, ताका 100 वयर आवय बापाय आसात की ना? आसात. 100 वयर भाऊ भयणी आसात. हांगा 4-5 भाऊ भयणी सोडले, थंय ताका 100 वयर भाऊ भयणी मेळ्ळ्यो. रावोंक घर, हांगाचें घर सोडलें, थंय घर फ्री घर. हांगा जागो सोडलो, थंय जागो फ्री जागो. सक्कडी कितें सोमयान सांगलां बळें तें घडलां आनी तें घडोनूच येता. ताणें ताच्या उपरांत एक गॅरंटी दिल्या. आमच्या गॅरंटी 5 आसात न्ही, खंयच्या पार्टीच्यो? गोतुना 5 गॅरंटी गोतुनात. काँग्रेस पार्टीच्यो 5 गॅरंटी आहात, पूण सोमयान एकच गॅरंटी दिल्या आनी ती गॅरंटी 100% गॅरंटी. हे 5 गॅरंटी तातूंत कंडिशन आसात म्हण आयला. आतां कंडिशन हांव जाल्ल्या उपरांत चकडांकी मेळटा म्हणून ना, ग्रेस्तांक मेळटा म्हणून ना, तातूंत कंडिशन आनी कांय ना. सोम्या जेजूची गॅरंटी एकच, तें कितें म्हळ्यार सर्गराज मेळटलें. सर्गराज मेळटलें. लाद्रुकी मेळटलें, पेद्रुकी मेळटलें, मेर्सिनाकी मेळटलें, फुल्लबायकी मेळटलें. चकडांकी सर्गीचें राज. पूण कश्ट दग्ध आसतले, सोडून दवनाकात. कश्ट दग्ध आयले सोडून दवनाकात. सॅक्रिफीस करूंक पडटलो, सोडून दवनाकात. मर्सिडीज बेंझ मेळचें ना, सॅक्रिफीस. मर्सिडीज बेंझ मेळचें ना, स्कॉर्पियो मेळचें ना, सॅक्रिफीस. ल्हानशें टाटा आदले पटी आयिल्लें पळय 1.25 लक्षाचें, तें मेळटलें. ताच्या व्हडलें मेळचें ना. सॅक्रिफीस करी जाय. त्या वेळार मात्र 100% गॅरंटी जावन असलें सर्गराज आमकां मेळटलें. मोगाच्यानो सोम्या जेजूचीं उतरां तिकेशें हांवें समजोवचें इल्लेशें दुसऱ्या तरेचीन सांगली तुमकां. पूण पॉयंट एकाच वाक्यान सांगचें जाल्यार जो कोण म्हजो पाटलाव करता, सॅक्रिफीस करता, ताका कश्ट दग्ध चुकचें नात, पूण सर्गीचें राज गॅरंटी. आनी संवसारांत आवय बापाय भयणी भाऊ जागो 100 वाट्यांनी गॅरंटी. असली गॅरंटी आमी स्विकार करूंक प्रयत्न करया. त्या गॅरंटी फाटल्यान धांवया. आमच्या उरिल्ल्या गॅरंटीचे विशयान आमी चिंतचें नाका. सर्गीच्या राजाची गॅरंटी म्हाका जाय. तुमकां जाय गुर्तुना म्हाका जाय गे. सगळ्यांक आशा की सर्गीच्या राजा वचोंक मेल्ल्या उपरांत पयलें वेचनाका कोणें
पण नाही पहिले वेचनाका ताच्या उपरांत ती गॅरंटी आमी स्वीकार करया पवित्र पुस्तक दिता ती गॅरंटी आमी पाती येवया आनी अशें एक संवसारी जिवीत बऱ्या रितीन जियोवंक आमी प्रयत्न करता आसतना आमचो पात्रोन हांगासरच आयिल्लो हांगाच आसा ताची मजत आमी सोदया जुआंव पौल दुसरो श्रेश्ठ गवळी आनी श्रेश्ठ सांत त्या संताची मजत आपणावन जियेवया आमेन. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या एकट्या पवित्र जगबा सर्वस्व म्हणून घेऊ. सर पदवेदारांनी बहुवर्थ्या देवा तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुवें तर्पण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखासर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियेवन सासणाची सडवण सोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची खाळुसां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरांनी सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जुआंव पौल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रम तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करता. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धैर दिता. ताची शिकोण आमची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळता. देखून देवदूतां आनी भक्तांक सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा करूस तुम पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन असतेम ते पर्यांत
तुका एक निर्मळ बेटोवणी करच्या एक आशा परसा तूं जमयता साय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताजीच आजना पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कावस नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे मोगसाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta sogut pergotuya. आमचे सोडून पासो तुज्या पुतान सोंसलेले कश्ट मरणाचो ताज्या नंबरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियान आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागाल जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवी सभा तुका भेटयता. तुजी दयान दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोवे ये कूड आनी ये आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता जुंव पावल दुसऱ्याच्या तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायज जांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पेद्रो पावलो आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवी सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवी सभेक भवार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कळवळ्या बापा, संवसारांत चिंपटल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणींक आनी तुज्या इश्टागातीन त्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं ताजे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगचनो आज जेसून जो कोण म्हजे खातीर म्हज्या पुरचे खातीर त्याग करता सॅक्रिफीस करता तसल्याक उदंड मापान प्रतिफळ दिता म्हणा तर तांचेर विश्वास दवरून ताणें शिकलेले मागणे म्हणया आनी आमच्या त्याग सॅक्रिफिसाच्या जिविताक गरज आसची कृपादार मागया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां कडलें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवा सर्वेस्परांत वायटांतली आमकां निवा देखून जिवितांत सोबस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडून जाल्यार जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवचन अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्पांतकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी समाधान दी भलायकी देन एकवटी सांबाळ तुजी येताय राजवड चलयताय सासनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो मोगासो एकवटोसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिया देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त कुरीस वोवन मुखार वचून सर्गाक पावलोलो आमकांय त्याच वाटेन सोमकोंक आपणे दिवचो येशळीच्या जेवणाक आपण लाभलेले आमी सुमेस्त सुभागी सुम्या तुजे पितरांचे बाग म्हाका फोवना प्रजोतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड रगत आमकां ससनाच्या जिवितांत सांबाळून गीत नंबर D39 पान नंबर 163 तुका
तुझे आत्मी पिवर सासीची म्हाका दिता सोडून दितू म्हाका हे रक्ता सेवा जिवीत म्हजे कर तूं पावन सर्गींच्या बापा बघेवून जुवां पाव दुसऱ्यान तुजी आनी तुज्या पबीत सभेची विश्वासीपणान सेवे केल्ल्या खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट तुका फावो जाल्लो आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी सोलून तुजी आनी आमच्या बाबा भयणींची मोगान सांखरी करूं आनी शेवटी ताच्या संगता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं वसुनयान क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडता देवाचे वडकार प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बघेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोवंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र eucharisताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाबय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. एक घडी पोरो
जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जायतें बरेंपण मेळ्ळां आमी अर्गां दिवया. साबार जाणांनी अर्गां दिल्यांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हांगासर येवच्यांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आमच्या बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जालां. देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या पुंशताच्या बरेपणा खातीर वावर करच्या सर्वांक आयच्या दिसा हांगासर जेवण दिल्ल्यांक आनी मुर्दोम रावून विविध रितीन सहकार दिवच्या सर्वांक तसो देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता आसतना अर्गां जावन सांगलां पुताची इंटरव्यू बऱ्या तरान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. सुनेक बरें काम लाभलां इंटरव्यू पास जावन परगांवाक गेल्यांत अर्गां पाठयल्यांत. देवान केल्ल्या सर उपकारांक एका कुटुंबान अर्गां पाठयल्यांत. काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्याक बांयंत उदक मेळिल्ल्याक सर बेसांवां खातीर अर्गां दिल्यांत. भुरग्यांचें फलितांश बरें आयिल्ल्याक दोगांचें घरचें काम संपयिल्ल्याक सर अनवरांतले राखून सांबाळल्याक 10व्या क्लासीन बरे अंक मेळोवन पास जाल्ल्याक देवान अर्गां दिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. त्याच बराबर साबार जाणांक आमकां बरेंपण लाभलां. देवाक जावं अर्गां. प्रार्थुया. बो काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दितांव. तुजी दैवीक काकुळतो आमी वर्णितांव. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवाजतांव. ताचे परी भाग्यवंतपणांत वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागतांव. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्रत्वाच्या सक्तेन बरोवंक मोग सेवा आनी राजी संदादा तुज्या जिवितांत परजळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आकार पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी चिणी जिवंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजांक दया करून बसा. मोगाच्या नो जायतीं तेसांवां हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळा तुमी साबार जाणांनी दवरल्यांत. ह्या तेसांवां खातीर आतां प्रत्येक रितीन आमी मागया. एका भावाक कुटुंबा सांद्यांक बाच्या आनी बाचयेक बरें जावच्या खातीर मागलां. परिक्षेंत बरे अंक मेळोवंक दोगांनी मागलां. MSc नर्सिंग एकल्यान विंचच्या खातीर आयर्लंडांत इंटरव्यू पास जावच्या खातीर मागलां. विज्ञान वारांतले निवारच्या खातीर 2 जाणांनी मागलां. शिकोवंक बरी मोत मेळच्या खातीर 14 जाणांनी. बरी न्हीद पडोवंक मागलां. बरीं कामां मेळोवंक 14 जाणांनी मागलां. बाळंतेर बऱ्या रितीन जावच्याक 2 मागलां. घरांत समाधान मेळच्याक 4 जाणांनी. एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळच्या खातीर 6 जोडयांक भुरग्यांचे देणे मेळच्या खातीर मागलां. पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावच्याक 3 मागलां. पुताक दुबयंत बरें काम मेळच्या खातीर मागल्यांत. परगांवाक वचोवंक विजा मेळच्याक 14 जाणांनी मागलां. इंटरव्यू पास जावच्याक 2 जाणांनी मागलां. 2 पिडेस्तांक भलायकी मेळच्या खातीर भुरग्यांनी क्रिस्ती मौल्यांनी वाडच्या खातीर बरें काम मेळच्या खातीर 3 मागलां. नर्सिंग शिकोवन जणवाई वृद्धी जावच्याक मागलां. 2 तांच्या कामांत तृप्ती मेळच्याक बांयंत उदक मेळोवंक मागलां. दिल्ले पयशे पाटी मेळच्या खातीर 14 जाणांनी. कंपनींत घाल्ले पयशे पाटी मेळच्याक एकल्यान मागलां. जावयाक बरें काम लाभच्या खातीर आर्थीक रितीन सदृढ जावच्या खातीर मागलां. जाग्याक सुप्रीम कोर्टान घाल्लें स्टे ऑर्डर पाटी काडच्या खातीर मागलां. एका भयणीची कॅन्सर पिडा संपूर्ण गूण जावंक मोतीक समाधान मेळच्या खातीर मागलां. तरणाट्यांनी पाठ सवयांत आणून मुक्त जोडच्या खातीर 2 जाणांनी मागलां. मणिपुरांत शांती रास जावच्या खातीर मागलां.
4 वर्सांच्या भुरग्याक जणवाई मेळोवन हट्ट उणें करच्याक मागलां. मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवन सर्जरी नासतना जावच्याक मागलां. बरी सैरीक मेळच्याक 6 जाणांनी मागलां. घराची RTC बेगीनच पाटी मेळच्याक, एका घरांत भाड्याक रावोंक टेनंट्स मेळोंक, हामाल पिवोवन येतावन सुटका जोडूंक 2 जाणांनी, डायबिटीस नॉर्मल जावन वखदांत हांवन सुटका मेळच्याक, कामान बडती मेळोंक 2 जाणांनी, OET परीक्षा पास करूंक, ल्हानशा भुरग्याक संपूर्ण भलायकी मेळच्या खातीर मागलां. कातीची पिडा गूण जावंक, MA शिकपान बरे अंक मेळोंक, भुरग्याक आंगार आनी माथ्यार पडचे फोड आनी केसोळी गूण जावंक मागलां. वस्तेक सोंत घर मेळच्या खातीर 2 तरणाट्यांनी मिसाक वचोंक उजवाड मेळच्या खातीर मागलां. रीण फारीक करूंक, एका भुरग्याक अजीर्ण समस्या परिहार जावंक, ऑपरेशन जाल्लें बेगीनच गूण जावंक, किडनेन फातर जावचे समस्या परिहार जावच्याक, कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवोवच्याक मागलां. पाठ दूख आनी गोमटी दूख बरी जावच्या खातीर मांव आनी सासूमायांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागलां. कातोलीक पवित्र सभेत हांव विंगड जाल्ल्या एका कुटुंबान पाटी येवच्या खातीर मागलां. प्रॉस्ट्रेट कॅन्सरांत हांव संपूर्ण बरें जावच्याक, USA वचोंक विजा मेळच्याक मागलां. कुडीच्या आनी मोतीच्या भलायके खातीर मागलां. PhD शिकाप बऱ्या रितीन संपोवंक मागलां. आवय बापूयच्या बऱ्या भलायके खातीर मागलां. USA वचून बरें काम मेळोवंक, हर्नियाच्या पिडेत हांव गूण जावच्याक मागलां. आनी एका भयणीक आज 3 वरार इंटरव्यू आसा, बऱ्या रितीन जावच्या खातीर मागलां. पोटांत एकल्याक दूख आसा ती उणी जावच्या खातीर मागलां. एका स्त्रियेचें दोळ्याचें ऑपरेशन बरें जावन भलायकी मेळच्या खातीर मागलां. त्याच बराबर आमी प्रत्येक रितीन मागया बाप क्लॅनीच्या पप्पा खातीर, तो अस्वस्थ आसा, ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर प्रत्येक रितीन ह्या नोवेना वेळार आमी मागया. आनी एक घडीभर मौन रावया. आमचे वैयक्तीक इरादे आसात. आमच्या पात्रोन जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर बापाक भेटोवन आमी दिवया. उबी रावात. तूं आमकां पाव, येवकरिस्तसो आमकां करो मोग शिकय, आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भोगता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे केलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी पडून दिनाका, पूण वायटांतले आमकां आनी नामान मोरये कुरपेन बोरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. ते मोरये देवाच्या मोये मावपी आमकां ते विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. दिवसाक आनी सदां सर्वता. आमेन. पिडेस्तांचेर आशिर्वाद हे घडी बरो आमची सर्व पिडाशिडा, सर्व पिडेस्त भाव भयणींचो उगडास काडया. आस्पत्रेनी आसात, घरांनी आसात, आश्र्यांनी आसात, सर्व रितीच्या पिडेत हांव तांकां मुक्त मेळोवन दी. मरणांतीक पिडे विरोध झुजो नासच्यांक सवकसाय लाबून दी म्हणून पात्रोन सांताच्या मजतीन जेजू लागीं मागया. सुम्याचे नावे आमचो आधार, ताणे रचला सर्गांनी संवसार, सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सौफे आसो. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफा सर तरांच्या पिडेस्तां कश्टांत दुखांत आनी अडचणीन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवांक बगेवून जुवांव पाव दुसऱ्यान आपल्या बगेवून जिणये मुखान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या पुरजेन बगूंक आनी बावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताजे विणवणेन आमचो बावार्थ वाडय, आमची पिडां गूण कर, आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी, कश्टांतले विघ्नांतल्या नेनवरांतले आमकां निवाळ. आमच्यो सर विणवणे आमी तुज्या मुखार दवरता, तुजी कुशी वयतर तें आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सौफे आसो. बगेवून जुवांव पाव दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता
ताची महिमा आनी संतोष देवा धांवन येता तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी आमेन. बेगीन जोंपा दुसऱ्याच्या मागण्यांसर वायटांतली आमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावं आमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. अवतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवी सभा संतोष बरीत आसा. ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक आमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगूंक आमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदान देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सदां देवो. आमेन. बसात. आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या संदर्भार मुड्डोम दिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां मागता. तांची नांवां सांगिल्लींच तुमी हांगासर मुखार येवन मुड्डोमची वात स्विकार करची. मनादीक बाप रोहित टिकोस्तान मुड्डोमची वात वांटी जाय म्हूण हांव उपकार मागतां. हेनरी डिसोजा मुक्का, ग्लेन क्राइस्ट डिसोजा सांत आंतोन वाडो, सिल्विया पासान्ना सान लॉरेन्स पयलो वाडो, जुलियाना डिसोजा कासरगोड, विक्टोरिया नोरोन्ना बाळोग जेजू वाडो, क्लॅरा नोरोन्ना बाळोग जेजू वाडो, सिरिल कोरेया गंटलकट्टे, निशाल निकोल डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो, अरोमा आल्वारीस बेंदूर, पीटर अल्मेडा सान सेबेस्तियान वाडो, ओल्विन डिसोजा बेळूर, मॅक्सिम एलेन डिसोजा जुआंव पाऊल दुसरो, वेरोनिका डिसोजा सान बोस्तियान वाडो, वेरोनिका डिसोजा सान बोस्तियान वाडो, मारिना लेनिसिया डिसोजा फेरार, जॉर्ड्री डिसोजा जल्म दिसाच्या संदर्भार सान तोमास वाडो ताका बागी जल्म दिवस, फेल्सी पिंटो सान पेद्रू वाडो, रिटा डिसोजा सान फ्रांसीस दुसरो वाडो, हेनरी डिसोजा सान फ्रांसीस दुसरो वाडो, लुसीस डिसोजा बागेवंत कुटाम वाडो, बेबी डेविन एलोन्जा पेरीस पयल्या जल्म दिसा संदर्भार पोंपई पयलो वाडो, पराड पिरेरा जल्म दिसाक ताका जल्म दिसाचो शुभाशय पाठयता बॉम्बे, संगीता कुलू ह्या सर भावा भयणींक सो आमी उपकार पावता. जुआंव पाऊल दुसऱ्याची विशेष आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आनी जेवणाक आमकां कुमो केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं आमी म्हणटा. Amen.
बगे वंसू आम पावल दुसऱ्या हांव बसो विनंती कर बगे वंसू सज्ज करवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.